माझे नाव शांती खांडेपारकर. हांवें खूब फाटी ट्राय केल्लें हें करपाक, पूण जायनासलें म्हाजें. खूब प्रॉब्लम येयलो, पेपर परत परत दिवचे पडले. मागीर आमच्या थंयसरलो एकलो हेच्या वांगडा कामाक आसलेलो पेमेंट शिटा वांगडा, तेणी म्हाजें मातशें काम केलें. सो आयज काल पयर म्हाका फोन येयलो की तुजो ऑर्डर घेवपाचें आहा म्हणून म्हाका फोन मारलो आनी आज गृह आधार तुमच्या हातीन मेळ्ळा, तुमकां कशें दिसता की सरकाराचें कितें बरें दिसता. म्हणजे गणेश चतुर्थीचा खूप जाणांक गृह आधाराचे पयशे मेळोंक नासलेले. सो डॉक्टर प्रमोद सावंतान ते सगळे चवथीच्या पयलीं सगळ्यांक घातलेले न्ही. तर आमकां येवंक ना कित्याक आमी इन्क्वायरी केल्ले, आमकां येवंक नासलें. सो आतां ते ऑर्डर येयले न्ही. आमदारान दिल्या ते आमकां सगळ्यांक आपण गृह आधाराची ऑर्डर दिल्या, तेचे बी आभार. स्किमीचे आमकां जो लाभ मेळ्ळा त्या बद्दल आमी प्रेमीन शेट सराचे आभार मानता. ह्याच बरोबर सरकारान जी जे गृह आधार जे केला पळय त्या तुमकां म्हणजे कितें दिसता सरकाराक हेच्या बद्दल कितें सांगूंक जाय? काय ना, अशेंच सगळ्यांचे बायलांचे काम करचें तेंच्यांनी म्हणून सरान बरें केला, बायलांक आधार कसो दिला तेच्या बद्दल थँक्यू. नाम नगीना बानू तिरवली. मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ. गृह स्कीम केलं तो शुक्रिया. गावकर आणि आमदारांनी आमी 1 वर्स जाले आधार कार्ड गृह आधाराचे हे केले, ते आतां आमकां जाले बी. तेंचे धन्यवाद. कशें दिसता म्हणजे कितें बरें दिसलें वांगडा कितें म्हणजे कशें कितें तें म्हणजे हेच्या खंयचो उपयोग कसो जातलो तुमच्या कडेन? आतां हेजे खातीर कोणाक आतां समज घरांत कांय पयशे नासले, हे मेळटले अशी आशा आसता न्हू आपणाक मेळटले म्हणून. आनी हेका तरी खर्च जातले नाल्यार तरी डॉक्टरा कडेन खंय भुरग्यांक खंय शकता. ह्या स्किमी बद्दल सरकारा कडेन तुमचें कशें पळय? बरी आहे ही स्कीम. गव्हर्मेंट बेस्ट केला काम स्किमीचे. फक्त आमकां ते लेट मेळ्ळा म्हणून ती स्कीम म्हाका मेळ्ळ्या हेचे बद्दल थँक्यू व्हेरी मच. ह्या बाबतीत कोणी तुमकां ते सगळें दिला म्हणजे आमदारा मार्फत कोणाक? आमदार बरोबर काय करूंक ना, हांवें डायरेक्टूच केलें ऑफिसान बसून. पण आमदारान आतां सँक्शन आमकां केलें, त्याच्यामुळे आमकांय मातसो फायदो मेळटलो अशें आमी चिंतता. ह्या बद्दल तुमी कोणाक आभार मानूंक शकता? भाजपाक आमी आभार मानता. म्हणजे गव्हर्मेंट जे आहा गोंयाचे ताका हांव आभार मानता. आज तुमकां जे परिपत्रक दिला तितून तुमकां कशें दिसता? तुमकां कितें हितून आश्वासन आसली की बाबा मेळटलें ना मेळटलें ताच्या वतीन आयज गृह आधाराच्यो 127 सँक्शन ऑर्डर दिवपाच्या कार्यक्रमान आयज आमच्या बरोबर उपस्थित आसात. आयज खूब बरें दिसता गोंय सरकाराच्या महिला आनी बाल कल्याण ह्या डिपार्टमेंटासून 127 अर्ज जे गृह आधार हे अर्ज आयज सँक्शन जाता आनी तुमकां हे सँक्शन ऑर्डर दिता आसतना खूब आनंद जाता. मय मतदारसंघाच्या ह्या डेव्हलपमेंटाच्या कामांसून जे सहकार्य आमचे माननीय ह्या खात्याचे मंत्री श्री विश्वजीत राणे यांच्यानी ह्या सपोर्ट जो केल्लो आसा त्या बद्दल हांव आभार मानता. तशेंच गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी जो सहकार्य आमच्या मय मतदारसंघा खातीर दिला त्या बद्दल तेंचेही आभार मानता. गोंय सरकाराची ही जी धोरणां म्हणजे प्रत्येक गरजूवंतांक पावप, प्रत्येक आपल्या घटकाक जो गरीबांतलो गरीब घटक ताका पावप हें काम आयज आमच्या सरकारान चालू दवरलेलें आसा. गृह आधार ही जी स्कीम घरेणी खातीर आमच्या केल्ली आसा, जी वाडटी म्हारगाय जी आसा ती खंय तरी तेजेर मात करतलो जाल्यार आमच्या गृहिणींक प्रत्येक म्हयन्याक जे 1,500 रुपया मेळपाक जाय हो एक आधार कसो, ही मूलभूत गरजो भागोवपाक लागून हो आधार म्हणून ही स्कीम आयज चालू दवरलेली आहा. सरकाराच्या वतीन ही स्कीम सबंद गोंयच्या गृहिणींक मेळटा हें आमचें एक मोठें सहकार्य आमच्या गोंय सरकाराच्या आयज लोकांक लागून आसा. हांव सरकाराचें अभिनंदन करता, तेंचे आभार मानता. आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जेन्ना स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर यांच्यानी ही स्कीम चालू केली आणि त्याच्याच फुडारपणान त्याच्या नंतर मागीर ही स्कीम 2024 पर्यंत आतापर्यंत चालू जी आसा ती आमचे विद्यमान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या फुडारपणान चलणाऱ्या ह्या सरकारान ही स्कीम सगळ्यांक चालू दवरलेली आसा. हांव जनतेक जे आधार मेळपाक जायो ह्या आधाराक सरकार जो आधार दिता त्या बद्दल सरकाराचे परत एकदा अभिनंदन करता, तांचे आभार मानता आणि तुमकां सगळ्यांचे तुमचे अभिनंदन करता
जे अर्ज तुम्ही भरलेले गेल्या वर्सा किंवा 1.5 वर्सां पयलीं आनी आयज ते सँक्शन ऑर्डर जाता, हे जे श्रेय आसा हे आमच्या महिला आनी बाल विकास मंत्रालय जे गोंय सरकाराचें आसा त्या डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांचे हांव आभार मानता. ज्यो फायली हांगासून वयता त्यो व्यवस्थीत स्क्रुटनायज करप, आमचे सगळो स्टाफ हितून गुंतलेलो आसता आनी तुमचें हें काम करून दिल्या बद्दल हांव आमच्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचे आमचे जे स्टाफ्स आहा त्या सगळ्या स्टाफांचें हांव अभिनंदन करता. खास करून गणेश गांवकर जे आमचे पर्सनल सेक्रेटरी आहा ते ह्या गोश्टींचेर सगळ्यांक न्याय मेळपाक जाय ह्या हेतून ते सदोदीत कार्य करीत आसा. यांच्या आशिर्वादान आनी त्यांच्या सहकार्यान जनतेक जो लाभ मेळटा त्या लाभा बद्दल हांव तेंचेय बी आभार मानता. तशेंच तुमकां सगळ्यांक